कशें आसा तुमी? तो आयज आमी येयला पिलेन. तो पिलेंनी आयज हें आसा काजूएम फेस्त न्ही, काजूएचें फेस्त. सो पळोवया म्हटलें येवया म्हटलें. जस्ट हांव चर्ची भायरूच आसा. हें आसा चर्च. सो हांगासर न्ही कंपिटिशन बीन आहा, समर ड्रिंक कंपिटिशन मागीर कारोके कंपिटिशन बी आसा. सो म्हटलें येवया म्हटलें पळोवया कितें कितें आसा. आनी निरो बीन सेल करता खंय, सेल आहा काय पळोवया म्हटलें. निरो पिवपा येयला हांव. ओके ऋतू येवंक ना, हांव आनी शिवनाथ येयला. ऋतू आपण येना हांव पावलो. ओके तो पळोवया कशें कितें आहा तें. ओके ते स्टार्ट जालें तें 5 ते रातचे 9 पर्यंत स्टार्ट जाला तें पळोवया. आनी एक तुमकां सांगूंक सोदता की म्हाजे विडियोज न्ही मातशे लेट येतले आं. 5 सुमार हांव आतां विडियो अपलोड करतलें. कित्याक लागून खबर आहा, हांवें न्ही ते हांगा गेल्ले पळय स्पायस प्लांटेशन तें मातशें म्हाका एडिटींग करपाक न्ही टायम लागलो. मागीर हांवें 5 सुमार घातलेलें. मागीर तेन्नाच्यान न्ही आतां हांव विडियोज न्ही 5 o'clock घालतलें. ओके तुमकां सांगया म्हटलें तुमी 12 सुमार न्ही वाट पळयतले ताका लागून. ओके चलया न्ही. येस काजूचें फेस्त पळोवया कशें कितें आहा तें. तो ऑलरेडी स्टार्ट जालें. बरें कारोके सिंगींग करतात, बरें गोवन सॉंग्स बीन न्ही प्ले करतात. म्हाका निरो जाय आं. हांव निरो पिवपाक येयला, हांव व्हरपाक येयला खंय. रितीका कितले फोर्स केले मी यो म्हणून. आपण येना पयलो, आपण वयता गार्डनान खेळपाक. तो येयला आमी मातशें वाजयता बीन असं म्हटलं गार्डन. काजू बिया पळय कितले आहा. Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache. Cada müzik işte sahil. Eu fico solta, por amor da voz melodia. Eu fico solta, eles sentem nada melodia para chicotada. Oh Maria Pitache, Maria Pitache, Maria Pitache. Se pode comer. Mango bunny. Mango. आंटी नीरो ओपन करता. या
गुड इव्हनिंग हां. हांगा सगळें हें आसा उकडे तांदूळ बीन नाचणे सोला सगळे हा लोकल सगळे लोकल हां. शिवतान घेतले काजू काजू म्हणटा जाले आनी हांगा पळय गरम मसालो बीन आसा आनी हे कितें आंटी पिकल लेमन पिकल करेला बरें तेंडली सगळें मिक्स आहा पिकल हांगासर आनी आनी हे सगळे उकडो रायस आनी हे पळय मँगोचे सोला बी आतां सोला आनी हांगा पळय ते लोणचें करता कितें म्हणटा हेका कांटा कांटा हे चपणेचे मँगो हां आनी हांगा त्रिफला बीन आसा आनी ही बारीक मिरसांगो तारवटी तारवटी गुड. नायस प्रेझेंटेशन हां बरें केला. वाव तिसरी हो आज आमचे थर्सडे सरपतेल गुड तंदुरी चिकन नाईस हां आणि सान्ना हा दाखय दाखय साय सान्नास हा सान्नास वाव कितल्या वर्षांनी पहिला सान्नास सान्नास घेऊया आम्ही कसे बोललो तो 100 रुपयांनी दोन पॅक कर दोन हे म्हाका जाय आसलेलें आमी हांगा गेल्लेली न्ही स्पायस प्लांटेशन थंय नासलेले सो आंटी कडेन एकूच आहा सो आंटीक म्हटलें हांव घेता रेड रुस्टर्स किचन रेड रुस्टर्स किचन ओके हांवें घेता तुमच्या तुमकां या आता हय न्ही ओके ओके सो एक मेळ्ळें म्हाका हांगासर घेतला हांवें बरें हुमण बी करपाक सो निरो घेतला एक बॉटल सुनातान आतांच घेवन दवरले आमी कित्याक खबर आहा मागीर ते सोंपतले आनी मातशें लेट न्ही लोक खूब येतले ताका लागून घेवन दवरला ते मातशें न्ही सो जस्ट चर्चीच्या ओपोजीट न्ही हांव कितें केलां पळय म्हणजे वयर क्रॉस आहा एक कितें आहा तें म्हाका तुमी प्लीज कमेंट करात अशें हांवें फर्स्ट टायम पळयलां न्हू शिनात हय फर्स्ट टायम पळयलां आनी बरें केलां हें पळयात वयर न्ही क्रॉस आहा आनी म्हाका हें न्यू बांदला दिसता न्ही कितें हांगा फंक्शन बीन करपाक एक्चुली तें बरयलां दिसता कितें आहा तें पळोवया राव आं कांय ना अशें डोनेटेड बाय जोनाथन फर्नांडीस एंड डेलन आल्कास्कोस मारा पिलेन म्हाका प्लीज तुमी कमेंट करा कितें हें हां अशें हांवें फर्स्ट टायम पळयलां आनी जस्ट तेजे ऑपोजीट आसा हें चर्च बरी सरप्रायज दिसता आतां लोक येतले अजून स्टार्ट जावंक ना बरी दिसता न्ही सो हांगासर घेतला आमी सान्नास खावया म्हटलें पळय हांव सांगता सॉफ्ट सामकें केशें ना त्यातलं हाफ दे म्हाका हां न्ही बेस्ट केलां न्ही बरें आवडलें सो हांव इतलें हॅप्पी आसा फायनली आमकां निरो मेळ्ळो म्हणून कितले येतले निरो 250 रुपीज निरो आसूं केन्ना पिवकूच ना केन्ना पिलेलें कोणा खबर तिणें न्ही 30 बॉटल हाडला हांवें म्हटलें एक आमकां काडून दवर पे केलें तांकां थंय दवरला हांवें बॉटल मागीर वयतना व्हरतले आतां नाका आमकां घरा वचून पिवपाचें सान्नास खावून जालें आतां आमी वाटेक करता मोमोज म्हटलें वॅज मोमोज ट्राय करूया म्हटलें वॅज मोमोज सो आमी घेतला वॅज मोमोज 3 टायप तेणें चटणी दिला सॉस म्हणजे 3 टायप सॉस दिला हे पळयात 3 भशेन सॉस दिला आनी वॅज घेतला आमी बरें आहा आनी हें खंय विकली थर्सडे आसता न्ही हय विकली एवरी थर्सडे आसता हें पिलेन थर्सडे हेरिटेज मार्केट म्हणून एवरी थर्सडे आसता तुमी येवं शकता ओके तुमकां अशें एन्जॉय बीन करपाक जाय न्ही तुमी येया तुमी पण एवरी थर्सडे आसता आमकां आतां कळ्ळें एवरी थर्सडे आहा म्हणून म्हाका खबर नासलेलें सो बरें आहा तुमी जाल्यार तुमी येवं शकता ओके एन्जॉय करा तुमी खूब एन्जॉय करतले पण बरें आहा फेणी बिणी मेळटले तुमकां निरो बिरो मेळटले सगळें मेळटलें या तुमी शुनता लुटल्या बीन आयज सान्नास खाले कितें स्ट्रॉबेरी लस खंय चल एक्चुली हें न्ही जे हेरिटेज आहा पळय फेस्टिवल बरें आहा म्हणजे सांजचें येवन तुमी आरामात बसपाचें न्ही शिनात एन्जॉयमेंट करपाचें कारोकी म्युजीक आयकपाचें म्हणजे एक वेगळी मजा
अशें सांजचे अशें बसपाचें बीन बरी दिसलें म्हाका. सो आमी रावतलीं चड सर मागीर न्ही कारोके कंपिटिशन बीन आसा म्हाका तें पळोवंक जाय ताका लागून. सो रावतलीं आमी. टायम जाला 6:30 जाला. सो अजून ते टेस्टिंग बीन चालू आसा. रावला हांव. Of the Thursday market, the Reverend Father Derek Fernandez, ladies and gentlemen, our dear vendors, the old, new. For the Easter, we have a different angelus. You just have to say Hallelujah. Don't rejoice, Hallelujah. For life, whom we merited to bear, Hallelujah. Has risen as I said, Hallelujah. Pray for us to God, Hallelujah. Rejoice and be glad, O Virgin Mary, Hallelujah. For the Lord has risen, indeed, Hallelujah. Let us pray, O God, who gave joy to the world, to the resurrection of His Son. Our Lord Jesus Christ, grant that we obtain to the Virgin Mother Mary the joys of everlasting life. To the same Christ our Lord. Amen. May the divine assistance be with us always. Amen. And by the souls of the mercy of God rest in peace. Amen. Kajute Fest. And as I went round, I saw a lot of fresh cashews, the product of those cashews, and many more. And it is always said, it is healthy to consume a few cashew nuts per day. But at the same time, an excess of cashew nut may turn us, or rather, we may go nuts. But, just to say a few words, I call on Father Derek just to introduce Father Derek. Of Kazuche Fest we started last year, since the market was started last year, and we know that cashew is one of the summer. Nero is a summer drink which many of us, except for the elders, the children must have forgotten now because they are mostly into soft drinks or other drinks. So there is Nero. We have tried to introduce it for this market. It may continue till the stock exists, so we will get it for the next market also. And some preparation of cashew, maybe some homemade goche we have in those stalls you can try out. The only message is, let us try to preserve our tradition, our culture, our heritage. That's the aim of this market. That's why it's called Pilen Thursday Heritage Market. So once again, welcome for this second edition of Kazuche Fest, and thank you for your patronage.
बेमजा तो गावयो किती म्हणटा जाणाय फा 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 राशीस नाव मजे सोता पप्पा पारे निस्ते ताजे तयारची काका कालीस तुझे ताका पण रोगत सुटले मोजे जस्ट झाले आमचे लास्टाक त्यांचे हाऊसी गेम आसलेले हरले आमी खूप आवडते म्हाका हाऊसी गेम खेळपाक ओके ते जाल्लेले आसा बरें एन्जॉय केले आमी आणि हे न्ही एवरी थर्सडे आसता तुम्ही येऊ शकता आणि खूप तुम्ही एन्जॉय करात ओके आणि लोकेशन न्ही हांव डिस्क्रिप्शनाचेर न्ही तुमकां लिंक घालतले हांव लोकेशन तुमकां जाल्यार तुमी ये हांगासर आनी खूप एन्जॉय करतले ओके चला तो आयचो हो ब्लॉग इफ तुमकां आवडलो जाल्यार प्लीज लाईक करा शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बाय टेक केअर